रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण, ट्रान्समिशन लाईन आणि महामार्गाचे रुंदाईक लागून मोले अभयारण्यातली संपन्न जैवविविधता आणि पश्चिम घाटातल्या 548 हेक्टर रान वाठारातल्या सैमाचेर वाईट परिणाम जातलो। हातूंतलो 170 हेक्टर रान वाठार भगवान महावीर अभयारण्यात येता। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून झाडांच्या 224 आणि सुकण्यांच्या 101 प्रजातींचेर हावळ आयल्या। धोकोदायक गजाल म्हटल्यार सरकार ही झाडां दुसरीकडेन लावपाक शकना। बेंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सान तयार केल्लो पर्यावरण मूल्यांकन अहवाल गोवा 365च्या हातीक लागला। पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट। कॅसल रॉक ते मडगांव मेरेनच्या ह्या रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा खातीर 138.39 रान वाठाराचेर परिणाम जातलो। हातूंतलो 128.294 हेक्टर रान वाठार राष्ट्रीय उद्यानात येता। ट्रान्समिशन लायन घालपाच्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून 146.5 हेक्टर रान वाठार प्रभावित जातलो। तातूंतलो 11.54 हेक्टर रान वाठार राष्ट्रीय उद्यानात येता। महामार्गाच्या रुंदायीकरणाच्या कामाक लागून 93.451 हेक्टर रान वाठाराचेर परिणाम जातलो। तातूंतलो 31.15 हेक्टर रान वाठार राष्ट्रीय उद्यानात येता। गोवा तामनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेडान ट्रान्समिशन लायन घालपा खातीर दिल्ल्या प्रस्तावाक 1980च्या फॉरेस्ट कन्झर्वेशन कायद्या प्रमाण तत्वताय मान्यताय दिल्या। ते खातीर कांय नेम आनी निकशय लागू केल्यात। जाल्यार दुसरे वटेन रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण आणि महामार्गाच्या रुंदायीकरणाच्या कामाक अजून ह्या कायद्या खाला मान्यताय मेळूंक ना। पर्यावरणीय मूल्यांकन अहवाल तयार करतना IAS टीमीक ह्या रान वाठारात 8,593 झाडां दिसून आयिल्ली। तातूंत 225 फुलांच्या झाडांचो आस्पाव आशिल्लो। ही झाडां 252 मीटर लांब आणि 265 सेंटीमीटर रुंद आसात। जैवविविधतायेन संपन्न असो हो भाग ह्या रेल्वे रुळाच्या मार्गात येता। राज्य सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण सरकार ही झाडां दुसरे कडेन रोवपाक शकनात, कित्याक तर तांचे कडेन आनीक दुसरो जागो ना खंय। पर्यावरण मूल्यांकन अहवाला प्रमाण पाख्यांच्यो 133 प्रजाती ह्या रान वाठारात आसात। तातूंतल्यो फकत 12 प्रजाती पश्चिम घाटांतल्या रान वाठारात दिसून येतात। संरक्षित रान वाठार अधिनियम 1972च्या कायद्या प्रमाण पश्चिम घाटांतल्या 186 प्रजातींक कायद्याचो अभय आसा। जैवविविधतायेन भरिल्ल्या जगातल्या हेर बाकीच्या रान वाठारां परस पश्चिम घाटात सगळ्यांत चड पाख्याच्यो प्रजाती दिसून येतात। ह्या रान वाठारात 940 भिरमुड्यो दिसून येतात। भिरमुड्यांच्यो 57 वेगवेगळ्यो प्रजाती हांगासर दिसून येतात। पश्चिम घाटांतलो 31.8% भाग ह्या भिरमुड्यांनी भरला। तातूंतल्यो फकत 9 प्रजाती पश्चिम घाटांत सापडटात। नुस्त्याच्यो 23 प्रजाती ह्या रान वाठारांतल्या उदकांत सापडटात। तातूंतल्यो 11 प्रजाती पश्चिम घाटांत दिसून येतात। तातूंतली नुस्त्याची एक प्रजात लागीं काबार जावपाच्या मार्गार आसा। जाल्यार नुस्त्याचे एके जातीचें अस्तित्व सामकेंच धोक्यान आयलां। जाल्यार 2 प्रजाती असुरक्षीत म्हणून जाहीर केल्यात। पर्यावरण मूल्यांकन अहवाला प्रमाण हांगा बेबकांच्यो 24 प्रजाती दिसून येतात। हे प्रकल्प जाले जाल्यार ह्या प्रजातींचेर सगळ्यांत चड परिणाम जातलो। रॅप्टायल्सांच्यो 27 प्रजाती ह्या रान वाठारांत आसात। तातूंतल्या 16 प्रजातींचें अस्तित्व सामकेंच धोक्यान आयलां। जाल्यार एक प्रजात नश्ट जावपाच्या मार्गार आसा। पर्यावरण मूल्यांकन अहवाला प्रमाण हालींच सोरपांच्यो 2 आनीक नव्यो जाती ह्या वाठारांत दिसून आयल्यो। तांची वळख अजून पटली नात। सुकण्यांच्यो 35 प्रजाती ह्या रान वाठारांत दिसून येतात। तातूंतल्यो 9 प्रजाती ह्या रान वाठारांत रावतात। तशेंच 54 सुकणीं 26 किलोमिटराच्या रेल्वे रुळाच्या प्रकल्पा लागसार घोटेर करतात। रानवटी जनावरांच्या राबित्याचे पुरावे पर्यावरण मूल्यांकन करपाक गेल्ल्या पंगडाक दिसून आयले। ताचे वयल्यान मेरू, लंगूर, साळींदर, जवादी, बोनेट मकाव, शेकरो, हनुमान लंगूर दिसून आयले। जाल्यार ट्रॅप कॅमेऱ्यांनी रानदुकर, हरण, जवाद्यांच्यो 2 प्रजाती, गवेरेडे आनी स्लॉथ दिसून आयले। जाल्यार रान खात्यान वाघ, बिबटो आनी पिसो ह्या रान वाठारांत आशिल्ल्याचे ह्या पंगडाक सांगले। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार।